she had called for review 2 months back. This is regarding as far as Alvara land is concerned in her constituency, hers and Vishwish's constituency. This was a review meeting, which that issue has been pending for quite some time. So what is it? No, it is regarding regularization of theirs and to get them the class 2 status. Any outcome of this meeting? So what is the The outcome? outcome of the meeting is that we have already directed the collector and the deputy collector and the Mamlar to go through all these cases, and they will get back to us with the final. So how many cases are there There are more than 1,000 cases in one in both the constituencies. Sir, Tourism Minister Rohan Kavte yesterday raised the issue that near Marriott Hotel illegal water sports is going on. How do you see this? See, it is that is the job of the captain of ports, in fact, because captain of the ports give them the permission to fly this vessel. So they should take action if there is anything illegality is going on. As the Honorable Minister बरोबर meeting आशिल्ली because जेन्नाच्यान आमी ते issue raise केला assembly regarding आमचे Alvara land issues and encroacher land issues. Our proactive Honorable Minister has been immediately had a meeting that time, and he said we'll try to solve and help our people. So he has like anek meeting. I think this is our third meeting. And so he's instructed the collector and the deputy collectors and the mamladars to start working on it. की that तितले begin सगळे cases segregate करून how to sort this issue, which is going on for years and years, generations म्हणटा कशें, and we'll just try to regularize and give ownership to the people. डेडलाइन बी सेट केल्ले आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. डेडलायन कितें आमी जात तितले बेगीन हें सॉल्व इशू कित्याक पयलीं तांचो रेकॉर्ड सारको आसपा जाय, विच इज नॉट इन प्लेस. सो आमचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर वील वर्क ऑन इट, सत्तरी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर, एंड ही वील सेग्रिगेट द केसीस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ केसीस तातूंत कितें व्हील्स विदीन व्हील्स आसता, कित्याक थोडे तातूंत एनक्रोचर्स आसा, हे आसा ते सगळे डबल एप्लिकंट्स आसा, ते सगळे सारके सेग्रिगेट जावपाक जाय. ते एकदां जालें की एक विकान ते परत मेळटले. वील हॅव अ रिव्यू मीटिंग विथ द कलेक्टर. आफ्टर दॅट इज सॉर्टेड आउट, ऑनरेबल मिनिस्टर इज सेड आमी परत मेळया म्हणून. सो आय थिंक विदीन 1 month वी वील बी एबल टू कम टू सम डिसिजन ऑफ हाव टू गो फॉरवर्ड. सो एक म्हयन्या भितर सेग्रिगेशन जातलें डॉक्युमेंट. हय हय मॅडम तो एकटा न्हू आल्वार एक 2018 तातूंत लेफ्सीस आमचे खंय तरी कमी आसा शब्द लोक म्हणटा. लेफ्सीस आहा ते एकटा आल्वार एक्ट म्हणजे जाय तसो करूं ना तो, लोकांक जाय तसो ना खंय. आतां 2018च्यान ते हें चालू आशिल्लें हें करपाक, पूण ते मदीं कोवीड आयलें सो काम जावना तें. सो नाव दे आर गोइंग टू टेक दीस अप एंड वील ट्राय टू सी हाव बेस्ट टू सॉर्ट दीस आउट एज सून एज पॉसिबल. कित्याक इन्स्ट्रक्शन्स गेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडल्यान सगळ्यांक की जात तितले बेगीन आमी इशू, दीस इज अ लॉंग पेंडींग इशू म्हणून क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स हॅव gone from minister ki wo long pending issue and we would like to his department would like to help the people. So minister has been very helpful. एकटा कितें चेंजीस बी करता. नावां तरी सारकी जावनी की कोण खरेंच अल्वारा लँड होल्डर आसा, कोण एनक्रोचर्स आसा, कित्याक थोड्यांनी लँड विकून डबल एप्लिकेशन्स जाल्या. सो ती आमकां रेकॉर्ड पयलीं सारकें जावनी. मागीर अकॉर्डिंगली मिनिस्टर इज गिवन क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स दॅट वी आर गोइंग टू help. How many names are there altogether? 1,000 who have applied for it as Alvara land. So तातूंतले bifurcation जातली सारकी. So ताजे नंतर आमकां correct I can maybe in a month's time I'll be able to give you correct it. But the process is on and instructions have been given by Honorable Minister that we are going to help them. मॅडम ते इको टुरिझमाचे कितें नवीन फॉरेस्ट फाटी तुमी डेव्हलपमेंट दिल्ली वचपाचें आसलें न्ही मॅडम त्या विशयाक लागून. अजून ऑनरेबल मिनिस्टर दिल्ली वचून मिटींग जावना विथ युनियन मिनिस्ट्री रिगार्डींग दीस. सो बट आमचे जे कितें प्रोजेक्ट आसा आमच्या भागान सुर्ला म्हणा कितें ते आमी आतां सुरू करपाचें आसा. कॉटेजेस सुर्ला प्रोजेक्ट आनी
तितले बेगीन आमी करतली. इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आमी ते सुरू करपास. आमचे सुर्ला आनी बाकीच्या कडेन पळय आमी जें कितें ठरयलां ते हळू करून सुरू करपा आसा. कित्याची सॉरी ते पण तांणी अजून काय आमचे कडेन काय इशू मांडूंक ना ताजे बद्दल. दे हॅव नॉट सेड एनीथींग. कॉर्पोरेशन चेअरमन फॉरेस्ट कन्झर्वेशना खातीर डिपार्टमेंटाच्या नवीनच काही स्किमी येयल्ल्यो आसा? ना सद्या तरी कांय येवना. बिकॉज वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज आमचे पळय जे कॅज्यू कल्टिवेशन आसा आमी ऑलरेडी इट्स नॉन एज कॅज्यू कॉर्पोरेशन फॉरेस्ट. हे आमी जे एडिशनल आतां इको टुरिजम आनी हे ते दीस इज अ एडिशनल वर्क वीच वी आर टेकिंग अप थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिकॉज एज अ नोडल एजन्सी. पण वी आर नॉन एज अ कॅज्यू कॉर्पोरेशन. सो आमी जे कॅज्यू पळय पळोवपाचें आसा आमचें कल्टिवेशन तें ऑलरेडी आमी सुरू केलां. फर्स्ट टायम आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑल आर कल्टिवेशन्स आमी क्लीन करपाक सुरू केलां. नवे क्रॉप थंय ग्रो करपाक सुरू केलां वीच हॅजन बीन डन. म्हणून प्रोडक्शन कमी जाल्लें. सो आतां आमचे पळय 9,000 हेक्टर्स आसा ते क्लिनींग घेवपाचें आमी सुरू केलें. अर्द आमचे एरियाज क्लीन जाल्ले आसा. नवो क्रॉप आमी ग्रो करपाक सुरू केला. सो एक 2-3 वर्सांनी प्रोडक्शनूय वाडटलें. मॅडम ते आल्वार लँड होल्डर आनी तेंचो कितें डिमांड आहा की तांकां ते पोजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक जाय आमच्या जमनीचें ताचेर कितें विचार येतलो? बेसीक रेट फ्री ऑफ कॉस्ट नॉमिनल रेट आसतली. एक 5 रुपया 4 रुपया 5 रुपया अशी एक रेट आसतली वीच गव्हर्मेंटाक ती पे करचीच पडटली. सो ती आय डोंट थिंक देर कॅन बी अ चेंज इन दॅट. इट इज अ नॉमिनल रेट. So the nominal rate of 4-5 rupees will be there. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.